देशाचो एकचार सांबाळप जण एका नागरिकाची जबाबदारी. काय समाजकंटक हो एकचार इबाड पाचोरतात. ह्या समाजकंटकापासून सादूर रावात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. भारताचो लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 148व्या जयंती निमतान सांखळे आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय एकात्मकता दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. भारत देश नव्या उंचायेचेर पाविल्ल्यान आयज पुराय संवसाराची नदर भारताचेर आसा. आमी आमची तांक G20च्या शिखर परिशदेंत दाखोवन दिली. फुडल्या कांय वर्सांनी आमी संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचे आसात हाचो आमकां अभिमान आसा, अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय एकता दिसाच्या निमतान केलें. फुडलीं 25 वर्सां भारता खातीर ह्या दशकांतली सगळ्यांत म्हत्वाची 25 वर्सां अशें प्रधानमंत्र्यांचें म्हणणें. ते गुजरातांतल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हांगा भारताचो लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 148व्या जयंती निमतान आयोजित कार्यावळीत उलयताले. 50 वर्सां उपरांत गवळीवाडो केसरवाळ वाठारांत आमदार आंतोन वाझ हांणी उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. पयलीं गवळीवाड्यार आयडीसीचें उदक कांय वरां खातीर मेळटालें, ना तर टँकराच्या उदकाचेर हे लोक दीस काडटाले. पूण आतां भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी आंतोन वाझ हांच्या सहकार्यान हो प्रश्न सुटावो जाला. मंगळारा ह्या कामाचो शुभारंभ आमदार आंतोन वाझ हांच्या हस्तुकीं जालो. पन्नास वर्सां उपरांत गवळीवाडो केसरवाळ वाठारांत आमदार आंतोन वाझ हांणी उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. पयलीं गवळीवाड्यार आयडीसीचें उदक कांय वरां खातीर मेळटालें, ना तर टँकराच्या उदकाचेर हे लोक दीस काडटाले. पूण आतां भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी आंतोन वाझ हांच्या सहकार्यान हो प्रश्न सुटावो जाला. गोयचे दक्षता विभाग अशक्त जाला. लोक आयुक्ताचो हक्क फक्त सरकारान आपल्या कडेन दवरला. आतां मेरेन सुमार 9000 तरी कागाळी दक्षता विभागा कडेन अडकून उरल्यात. हाका लागून लोकांनी कागाळी लेगीत करपाच्यो सोडून दिल्यात. भ्रष्टाचार थांबोवपाक सरकार दक्षता सप्ताक सुरू करता. हो सप्ताक सुरू करून सरकार फक्त भाशणां दिता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केला. गोंय दक्षता विभाग अशक्त जाला. लोक आयुक्ताचो हक्क फक्त सरकारान आपले कडेन दवरला. आतां मेरेन सुमार 9000 तरी कागाळी दक्षता विभागा कडेन अडकून उरल्यात. हाका लागून लोकांनी कागाळी लेगीत करपाच्यो सोडून दिल्यात. भ्रष्टाचार थांबोवपाक सरकार दक्षता सप्ताक सुरू करता. हो सप्ताक सुरू करून सरकार फक्त भाशणां दिता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केला. न्हंय परिवहन खात्यान आतां फेरयेंतल्यान प्रवास करपी मोटरसायकलवाल्यांक लेगीत तिकेट फारीक करची पडटली. ह्या तिकेटींचो दर कितलो आसतलो तें मात अजून थारूंक ना. सरकाराक फेरीबोटींतल्यान येणावळ येवची म्हणून प्रवाशांक आतां ही तिकेट आसतली. न्हंय परिवहन खात्यान आतां फेरयेंतल्यान प्रवास करपी मोटरसायकलवाल्यांक लेगीत तिकेट फारीक करची पडटली. ह्या तिकेटांचो दर कितलो आसतलो तें अजून थारूंक ना. सरकाराक फेरीबोटींतल्यान येणावळ येवची म्हणून प्रवाशांक आतां ही तिकेट आसतली.
सर्वोच्च न्यायालयान ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या फुटीर आमदारांविषयी अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिला, न्यायालय तसो निवाडो गोयच्या सभापतीक लेगीत दिवंक शकता. गोयच्या 8 फुटीर आमदारांची अपात्रता याचिका बेगोबेग निकालांत काडपा खातीर अमूक एक मुजत थारावप तशेंच दिल्ल्या मुजतीन अपात्रता याचिका निकालांत काडप म्हत्वाचें अशें मत आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलें. सर्वोच्च न्यायालयान ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या फुटीर आमदारांविषयी अपात्रता याचिकेचेर निवाडो दिला, न्यायालय तसो निवाडो गोयच्या सभापतीक लेगीत दिवंक शकता. गोयच्या 8 फुटीर आमदारांची अपात्रता याचिका बेगोबेग निकालांत काडपा खातीर अमूक एक मुजत थारावप तशेंच दिल्ल्या मुजतीन अपात्रता याचिका निकालांत काडप म्हत्वाचें अशें मत आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलां. पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शॅक्सां खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात. पूण ह्या अर्जांची छाननी करून शॅकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्मसंकट जावन रावला. शॅक वांटपाचो विशय अजूनय उच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशाचेर शॅक वांटपाचें भवितव्य थारतलें. पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शॅक्सां खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात. पूण ह्या अर्जांची छाननी करून शॅकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्मसंकट जावन रावला. शॅक वांटपाचो विशय अजूनय उच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशाचेर शॅक वांटपाचें भवितव्य थारतलें. मानवी हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगीन नेमचो म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षान विधानसभेत मुद्दो मांडिल्लो. तशेंच अध्यक्ष बेगोबेग नेमून अडकून उरिल्ल्यो कागाळी सुटाव्यो करच्यो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेवन केल्ली. उपरांत सोमारा सांजे रिटायर्ड जुईज डेझमॉन्ड डिकॉस्टा हांची मानवी हक्क आयोगात नेमणूक जाल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी स्पश्ट केलें. मानवी हक्क आयोगाचो अध्यक्ष बेगीन नेमचो म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षान विधानसभेत मुद्दो मांडिल्लो. तशेंच अध्यक्ष बेगोबेग नेमून आडकून उरिल्ल्यो कागाळी सुटाव्यो करच्यो अशी मागणी तांणी केल्ली. उपरांत सोमारा सांजे रिटायर्ड जुईज डेझमॉन्ड डिकॉस्टा हांची मानवी हक्क आयोगात नेमणूक जाल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी स्पश्ट केलें. घुवळे वखदांच्या तस्करी प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी मंगळारा पश्चिम बंगालच्या दुबावीत जर्जीस आलम ह्या तरणाट्याक अटक केली. ताच्या कडल्यान 80,000ची घुवळे वखदां जप्त केल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले चोरयां घुवळे वखदांची तस्करी चालू आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळिल्ली. उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून दुबाविताक अटक केला. घुवळे वखदाच्या तस्करी प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी मंगळारा पश्चिम बंगालच्या दुबावीत जर्जीस आलम ह्या तरणाट्याक अटक केली. ताच्या कडल्यान 80,000ची घुवळे वखदां जप्त केल्यात. फाटले कितलेशेच दीस जाले चोरयां घुवळे वखदांची तस्करी चालू आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळिल्ली. उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून ह्या दुबाविताक अटक केली. थायलंड वचपाक इत्सूक आशिल्ल्या भारतीय पर्यटकां खातीर खुश खबर. फुडल्या कांय म्हयन्यांक मेरेन आतां थायलंडात वचपा खातीर व्हिजाची गरज लागची ना. येता ते 10 नोव्हेंबर ते 10 मे 2024 मेरेन हो नेम लागू आसतलो अशें थायलंडाच्या पर्यटन विभागान कळीत केलां. थायलंड पर्यटनाच्या ह्या निर्णयाक लागून चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जातले हातूंत दुबाव ना.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मंगळारा गोंयच्या संजना प्रभुगांवकाराक आनी एक पदक फावो जालें. 200 मीटर बॅकस्ट्रोकात 2 मिनीट 33.64 सेकंद वेळान संजनाक कांस्य पदक फावो जालें. हाचे आदीं संजनान हेच सर्तीत 200 मीटर फ्री स्टायलीत रुप्या पदक मेळयलें. तशेंच 400 मीटर पेंवपाचे सर्तीत गोंयचे शृंगी बांदेकार हाकाय कांस्य पदक फावो जालें. जाल्यार तायक्वॉन्डो ह्या खेळांत गोंयान हरियाणाक 2-0 अशी मात करीत पयल्या फेरयेत जैत जोडलें. मात गतक ह्या खेळांत दिल्ली संघा कडल्यान गोंयाक हार खावची पडली. मजगतीं 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत महाराष्ट्रात आतां मेरेन पयली सुवात मेळयल्या. 117 पदकां मेळोवन महाराष्ट्र पयल्या सुवातेर आसा. 49 भांगरां, 34 रुपया आनी 34 कांस्य पदकां महाराष्ट्राक फावो जाले. दुसऱ्या सुवातेचेर 51 पदकां घेवन हरियाणा आसा. गोंयांत आतां मेरेन 30 पदकां मेळयल्यात. तातूंत 2 भांगरां, 5 रुपया आनी 23 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. शेअर बाजारात पैसे घालून डबल करून दिता म्हणून सांगून साश्टीच्या दोगा जाणांनी 100 जाणांक 21 कोटी रुपयांक लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. आर्थीक गुन्यांव फाटल्यान ह्या दोगांय आड आर्थीक फटवणुकीची आनी विश्वासघाताची कागाळ नोंद केल्या. दोगांयनी स्टॉक ब्रोकर आशिल्ल्याचे सांगून लोकांकडल्यान पैसे घेतिल्ले. शेअर बाजारात पैसे घालून डबल करून दिता म्हणून सांगून साश्टीच्या दोगा जाणांनी 100 जाणांक 21 कोटी रुपयांक लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. आर्थीक गुन्यांव फाटल्यान ह्या दोगांय आड आर्थीक फटवणुकीची आनी विश्वासघाताची कागाळ नोंद केल्या. दोगांयनी स्टॉक ब्रोकर आशिल्ल्याचे सांगून लोकांकडल्यान पैसे घेतिल्ले. मंगळारा फातोडीच्या घोगळ सर्कला कडेन एका टेम्पो ट्रॅव्हलाक अचकीत उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना, मात गाडयेचो लासून गोबत जालो. मंगळारा फातोडीच्या घोगळ सर्कला कडेन एका टेम्पो ट्रॅव्हलाक अचकीत उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना, मात गाडयेचो लासून बरोच गोबत जालो. मडगांवची स्कुलांक शैक्षणिक संकुलांत हाडपाची सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचें स्वप्न आशिल्लें तें पुराय जावपाक पावलें ना. मडगांवची स्कुलांक शैक्षणिक संकुलांत आयली जाल्यार शारांत ट्रॅफिकेची समस्या लेगीत पयस जातली. आतांच्या सरकारान विधानसभेत मडगांवांत शैक्षणिक संकुल करपाचें आश्वासन दिल्लें, मात अजून सरकारान हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना अशें आमदार विजय सरदेसायचें म्हणलें. पॉप्युलर ज्ञान प्रबोधिनी स्कुलाच्या नव्या इमारतीच्या पांयभरणे वेळार तो उलयतात.
कळंगूट मतदारसंघात जायत्यो बेकायदेशीर घडणुको सुरू आसात पूण आमदार मायकल लोबो दोळे धांपून उगी आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला. आपल्या मतदारसंघात कितें तरी चुकीचें चल्लां अशें मायकल लोबोच सांगता. अशें जर आसा जाल्यार कारवाय कोणें करपाची अशेंय काँग्रेस विचारता. कळंगूट मतदारसंघात जायत्यो बेकायदेशीर घडणुको सुरू आसात पूण आमदार मायकल लोबो दोळे धांपून उगी आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला. आपल्या मतदारसंघात कितें तरी चुकीचें चल्लां अशें मायकल लोबोच सांगता. अशें जर आसत जाल्यार कारवाय कोणें करपाची अशें काँग्रेस विचारता. पेडणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक निलंबित करचो अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार हांणी केल्या. पेडणेचो उपजिल्हाधिकारी बिल्डर लॉबीक आनी इन्व्हेंटराक तेंको दिता आनी थळाव्या गांवकारांक फसयता असो आरोप मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार हांणी केला. पेडणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक निलंबित करचो अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार हांणी केल्या. पेडणेचो उपजिल्हाधिकारी बिल्डर लॉबीक आनी इन्व्हेंटरांक तेंको दिता आनी थळाव्या गांवकारांक फसयता असो आरोप मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार हांणी केला. मयेच्या श्री माया केळबाय देवस्थाना कडेन संबंधित जात्रा आनी हेर उत्सव बंद पडपाक देवस्थान समिती आनी प्रशासन जबाबदार आसा असो दावो नायक गांवकार गटाच्या प्रतिनिधींनी केला. ह्या प्रकाराची जाप विचारपाक समेस्त भाविकांनी फुडें येवपाक जाय अशी मागणी ह्या गटान केल्या. मयेच्या श्री केळबाय देवस्थाना कडेन संबंधित जात्रा आनी हेर उत्सव बंद पडपाक देवस्थान समिती आनी प्रशासन जबाबदार आसा असो दावो नायक गांवकार गटाच्या प्रतिनिधींनी केला. ह्या प्रकाराची जाप विचारपाक मानेस्त भाविकांनी फुडें येवपाक जाय अशी मागणी ह्या गटान केल्या. हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलार बुलडोजर घुंवप अशें काम फुडें धुकल्लां. बेकायदेशीर हॉटेल मातये भरवण करपाक 31 ऑक्टोबराची तारीख न्यायालयान दिल्ली. हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळूंक ना. देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवप अशें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातलें. हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलार बुलडोजर घुंवप अशें काम फुडें धुकल्लां. बेकायदेशीर हॉटेल मातये भरवण करपाक 31 ऑक्टोबराची तारीख न्यायालयान दिल्ली. हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळूंक ना. देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवप अशें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातलें. आमोणा गांवाक प्रदूषित करीत वेदांता कंपनीचो पी गायनाचो प्लांट बंद करचो अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. प्रदूषणाचो थेट परिणाम गांवकारांच्या भलायकेचेर जाता. ताका लागून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक निवेदन भेटोवन मंडळान हे विशीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. आमोणा गांवाक प्रदूषित करीत वेदांता कंपनीचो पी गायनाचो प्लांट बंद करचो अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. प्रदूषणाचो थेट परिणाम गांवकारांच्या भलायकेचेर जाता. ताका लागून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक निवेदन भेटोवन मंडळान हे विशीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या.
कुडचडेंच्या नव्या मार्केट संकुलाची इमारतीच्या बांधकामाक सुरवात जावन 10% काम पुराय जाल्लें आसा. हे काम एप्रिल म्हयन्यात पुराय जावन मार्केट संकुलांतली दुकानांचे वांटप करतले अशी माहिती कुडचडेंचो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली. मंगळारा आमदारान कुडचडेंच्या नव्या मार्केट संकुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. कुडचडेंच्या नव्या मार्केट संकुलाच्या इमारतीच्या बांदकामाक सुरवात जावन 10% काम पुराय जाल्लें आसा. हे काम एप्रिल म्हयन्यात पुराय जावन मार्केट संकुलांतली दुकानांचे वांटप करतले अशी माहिती कुडचडचो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली. मंगळारा आमदारान कुडचडेंच्या नव्या मार्केट संकुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करपाक सरकार मुद्दाम वेळ मारून व्हरता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटात. अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व केलो जाल्यार सरकाराक खणी सुरू करपाक लेगीत मर्यादा येतल्यो अशें तांचें म्हणणें. तशेंच गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयांत गोंय सरकारा आड अवमान याचिकाय दाखल केल्या. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करपाक सरकार मुद्दाम वेळ करता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटात. अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व केलो जाल्यार सरकाराक खणी सुरू करपाक लेगीत मर्यादा येतल्यो अशें तांचें म्हणणें. तशेंच गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयांत गोंय सरकारा आड अवमान याचिकाय दाखल केल्या. कानो परत एकदा म्हारग जाला. 80 रुपया किल. 80 रुपया किल कानो 100च्या घरांत पावपाची शक्यताय आसा. मदीं पडपी अवकाळी पावसाक लागून कांद्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. ताका लागून कानो म्हारग जाला असो कानो विकप्यांचो दावो. गोंयांत बेळगांव सावन कानो येता. सध्या जो कानो बाजारात मेळटा तो ओलो. ताका लागून वजन चड आनी किलाक कानो उणे अशें सध्याची गत. 20 ते 25 रुपया किल ह्या मोलान मेळपी कांद्याचें मोल अचानक वाडिल्ल्यान लोकांचें बजेट हल्लां. डिसेंबर मेरेन कांद्याचें मोल 100 रुपया मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 2 वर्सांत भारतान खेळामळा वयल्या सर्तींनी खूब बरी कामगिरी केल्ली आसा. तातूंत आनीकूय भर म्हणून आशियाई पॅरा खेळा सर्तींत खेळगड्यांनी अभिमान बाळगुपी कामगिरी केल्या. आशियाई पॅरा ऑलिंपिक्सांत 100चो आंकडो पार करून एकूण 111 पदकां मेळयल्यात अशें म्हणीत केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी खोस उक्तायली. फाटल्या 2 वर्सांत भारतान खेळामळा वयल्या सर्तींनी खूब बरी कामगिरी केल्ली आसा. तातूंत आनीकूय भर म्हणून आशियाई पॅरा खेळा सर्तींत खेळगड्यांनी अभिमान बाळगुपी कामगिरी केल्या. आशियाई पॅरा ऑलिंपिक्सांत 100चो आंकडो पार करून एकूण 111 पदकां मेळयल्यात अशें म्हणीत केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी खोस उक्तायली. ह्या वर्सा पुरस्कार फावो जाल्लो. बुधवाराक मुंबय क्रिकेट असोसिएशनान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराच्या पुतळ्याचें अनावरण वानखेडे स्टेडियमाचेर करतले. क्रिकेट खेळगडो तेंडुलकराच्या नांवार साबार विक्रम नोंदयले आसा. तेंडुलकराच्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दीक हो पुतळो समर्पीत केला. 1 नोव्हेंबराक ह्या पुतळ्याचें अनावरण जातलें. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाजीर असतले.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें